दीस सोमार, ऑगस्टाची 26 तारीख 2026. पहिले मसाप, उगडापण पुस्तकांतले मसाप, अध्याय 21 वोळ 9b तावन 14 पर्यंत. देवदूता मदल्या एकल्यान म्हजे सरशीं येवन म्हळें, ये आनी हांव तुका शेळयांची पतीण जावची व्हंकल दाखयतां. आनी आत्म्याच्या बळान ताणें म्हाका एक उंच दोंगराचेर ताळवेर व्हेलो आनी थंय तावन पवित्र शहर जेरुजलेम म्हाका दाखयलें. सर्गा वयलें देवा तावन तें देंवून येतालें. देवाच्या वैभवान तें सगळ्यांस परजळतालें. ताचो परजळ एक भोव मोलादीक मणका सारको थळथळीत वज्रा सारको दिसतालो. त्या शहराक रुंद आनी उबार पागोर आसलो. ताका 12 दारवाटे आसले आनी एक दारवाट्या सरशीं एक देवदूत पारोत करून दवरले. इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नांवां त्या 12 दारवाट्यांचेर कांतयल्लीं. उदेंतीचे कुशीन 3 दारवाटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तंतेक 3. शहराचो पागोर 12 बुन्यादींचेर बांदलो. तांचे वयर शेळयांच्या 12 धर्मदूतांची नांवां बरोवन घाल्लीं. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. कीर्तन 145, 10 तावन 11, 12 तावन 13, 17 तावन 18. श्लोक. तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजे राजवडकेची महिमा वाखणतले. सर्वेस्परा, तुवें रचलाय तें सगळें तुजी स्तुती गातालें. तुजे भक्त तुका दिनवासतले. तुजे राजवडकेचे महिमा वाखणतले. तुजो प्रताप वर्णितले. श्लोक. तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजे राजवडकेचे महिमा वाखणतले. अशें सर्व मनशांक तुजी महत् कार्यां आनी तुजे राजवडकेचे प्रतिश्ठ महिमा कळीत जातली. तुजे राज सदांच बाळतात आसलें. तुजी राजवडकी संततेच्या संततेक उरतात आसली. श्लोक. तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजे राजवडकेची महिमा वाखणतले. सर्वेस्पराच्यो वाट्यो सगळ्यो नितिवंत. सर आपल्या कर्णांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक वय खऱ्याक मनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा. श्लोक. तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजे राजवडकेचे महिमा वाखणतले. उद्गार. alleluya, alleluya. मेस्त्री, देवाचो पूत तूं, इस्रायलाचो राय तूं. alleluya, alleluya. शुभ वार्ता. सांजोवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 1 वोळ 45 तावन 51 पर्यंत. तवळ फिलिपाक नतानाएल मेळ्ळो आनी फिलिपान ताका म्हळें, मोइजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी जाचे विशयान बरोवन आसा तो आमकां मेळ्ळो. नजरेचो जेजू तो, जोसेफचो पूत. नतानाएलान जाप दिली, नजरेताचो? थंय तावन कितें बरें येत? फिलीप म्हणालो, ये आनी पळय. आपणा सरशीं आयिल्ल्या नतानाएलाक पळोवन जेजून म्हळें, पळया एक खरो इस्रायेलकार. ताचे थंय कसलेंच कपट ना. नतानाएलान जेजूक विचारलें, तुका कशी म्हजी वळख? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं अंजुराच्या रुखामळी तूं आसतना हांवें पळयलो. नतानाएल ताका जाप म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवाचो पूत. जेजून ताका म्हळें, अंजुराच्या रुखामुळांत हांवें तुका पळयलो म्हणून हांवें म्हळें देखून तूं सतमनताय? हाचे वर्ती घडितां तूं देखतलोय. आनी उपरांत तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगतां,
सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापुताचेर देवाचे दूत चडलेले देंवल्ले तुमी देखतल्यात. देवाचें उतर हें: वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ: देव आमकां सदांच आपयता, पूण ते आपोवण्याक पाळो दिवचें बरें मोन आमकां आसाजें. तवळ आपोवणें एक देणें जाता. आयचे सुवातेन फिलीप आनी नतनाएलाच्या आपोवण्या विशांत नियाळ करूंक आपोवणें आसा. फिलीप जेजूक भेटता आनी ताचो पाटलाव करता. फिलिपान जेजूचो पाटलाव करून तो वगोसो बसलो ना, बगर नतनाएलाक जेजूची वळख करून दिली. देवान दिल्ली देणी स्वार्था खातीर न्ही, बगर ती वांटून घेवचें. देवान दिल्लें आपोवणें ताका मात्र न्ही, बगर तें हेरांक कळीत करीचें आनी हेरांक जेजूची वळख दिवचें. ह्या वरवीं देवाचें राज बांदूंक जाता आनी देवाच्या भुरग्यांचो बांद वाडोवंक एका बापाचीं भुरगीं म्हणलो संदेश दिवंक जाता. देवान आमकां गायन करचें वा बरें वाचप वाचचें वा हेर दिल्लीं देणी आसूंक पुरो. ती एकामेका लागीं वांटून घेवया. देव दितना भरपूर रितीन दिता. तशेंच सर्गीचो बाप दादोशी आसता आमी दादोशी जावंक प्रयत्न करया. सर्वांच्या बरेपणा खातीर आनी सर्वां खातीर जियोवचें भाग आमचें जावं दी.